चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरें देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतवणुकींचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. इश्टानो, आयच्या माणकां मोत्या कार्यावळीक तुमकां समेस्ताक माये मोगाचो आनी उरपी वरीत येवकार. आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना चोत्रायन जियोवपाची गरज आसा. तुमी पळयलां कोरोना ह्या म्हारेकार दुयेंसा उदेशीन आख्खो संवसार आल्लोलो आसा. तरी आसतना आमची संस्कृताय, आमचें दायज, आमची कला आमी टिकोवन दवरपाचो प्रयत्न करूंक जाय. खासा ह्या कार्यावळींतल्यान हांव तुमच्या लागीं मागतां तुमी तुमची स्वताची काळजी घेवची, तुमी स्वताक सांबाळचो. तुजी आमकां ह्या संवसारांत गरज आसा. म्हजो कितें तरी हातभार ह्या संवसाराक लागलेलो आसूंक जाय. ह्याच खातीर हांव मागतां की ह्या मारेकार दुयेंसा पासून तुमी पयस रावचे. आयच्या कार्यावळींत तुमकां येवकार दिता आसतनाच ह्या कार्यावळी उद्देशी तुमच्या मुखार एक संगीतकार आनी ताचो पूत तोवूय संगीत वाचता म्हणटच तांकां हांव हाडपाचो प्रयत्न करतां. तुमकां माई मोगाचो येवकार तुमकां येवकार. चड खुशाल काळजांतल्यान तुमकां सकाळ फुडें यो म्हणजे काय जवळ भाग आमकां आम ल्हान कलाकार आनी सो देवान तुमचे भरपूर आशिर्वाद घालूंक वार मुखार व्हरून. होय, आयच्या आमच्या कार्यावळींतलो मानेस्त क्रूज कुतिनो आनी ताचो पूत मॅक्सन म्हणटच हे ट्राम्पेट आनी सॅक्सोफोन वाजोवन ताणें ऑडियन्साक एक वेगळी रूच दिवपाचो प्रयत्न केला. हालींच तांच्या सांगाताक एक आमी कार्नवालाची कार्यावळ घडोवन हाडली म्हणटच तातूंतल्यान आमकां जायती खुशालकाय मेवली. तांच्या लागीं आमी भासाभास करून थोडे भोव तांच्या मनांतले तांचे विचार तांचो वावर आमी वळखून घेवपाचो प्रयत्न करता. खरेंच क्रूज भाव खूब बरें दिसलें तुमच्या सांगाताक. जायतीं वर्सां जे भाशेन तूं ह्या पालकाक इतले उमेदीन आनीक आपुरबायेन तुवें वेंग मारल्या म्हणटच तुजें भुरगेपण ह्या कलेक कशें सुरवात जाली? म्हजी सुरवात म्हणजे म्हजो पाय एक संगीतकार आनी तो इगर्जीन तो वार करतालो कॉयर मास्टर आनी ताजे हांव ल्हानपणीसान पायच्या बरोबर मिसांग येतालो इगर्जीन. आमगे इगर्ज गार्डन एंजल चर्च आनी तो वाजयता तें पळोवन म्हाका खूब उमेद लागताली. आनी तेन्ना हांव शिकता आमच्या गार्डन एंजल हायस्कुलांत. म्हणटकीर पाय रेब्याक वाजता तेका पळोवन हांवें पिकअप केलें. पूण हांव रेब्याक शिकोंक ना म्हणजे तेजे सोल्फेज आनी कितें अशेंच बेश्टेंच आयलें आजोबाचें. आनी पांय वयतालो म्हणटकीर हांव तें पांयचे हाडले आनी हांव रेब्याक वाजोवंक लागलो भुरगेपणीसान एट द एज ऑफ आय थिंक 16-17 years. तेन्ना आनी लोक तेन्ना तेज्या पेक्षा ल्हान आसतना हांव कांतार बी कोत्ता तें पळोवन न्हू आमगे इगर्जेक एक माळो आसली. ते कोण कांतार कोत्ता म्हण हाटल्यान ते ओडोन पळयताले. हो कोण हो भुरगो कांतार कोत्ता इतलो बरे भाशेन आनी ते एडमायर जाताले लोक. आनी ही उर्बा म्हाका पांयची म्हाका ते रेब्याक येयलें आनी पांय मोत्तकच हांवें थोडें रेब्याक पांयच्या फाटल्यान हांवें वाजोवंक केलें. पूण तेन्ना म्हाका 16 कितें चलतालें. मागीर इगर्जेन म्हाका पाद्रीन दवरूंक ना, तुका एज जावंक ना म्हणून तें दवरूंक जायना, यू हॅव टू कंप्लीट 18 years कळ्ळें न्हू. म्हणटकीर तें मागीर आमचें तें कितें पड भरतालें बडें तें आमचें गेलें. कित्याक तो इमुलुमीन मेळतालें इगर्जेन कांतार कोत्तकच जाणा तूं ते मेवताले ते आनी तेजेर पांय आमचो सुस्तेनार करता. आमची फॅमिली लार्ज, आमी 6 जाण भाव 4 जाण भयणो. म्हणटा कितें करतलो हे भाशेन आमचो संवसार मुजगाचेर चलतालो. पांय आमचो फकत मुजगाचेरूय पडलो आनी टेलरींग बी करतालो. अशें करून म्हजें उर्बा वाडली रेब्याक वाजोवपाची. मागीर पांय सोंपतकच हांव खूब निराश जालो. कितें करतलो मागीर सिरीयस करची पडली. आनीक पाद्रीक वचून सोदतालो पांय म्हणल्यार नाका बाबा जेन्ना जावचें ना तूं पाद्रीपणाक वचनाका मागीर चलय. बरें पांयच्या ऑब्लायजींग लागून हांवें केलें. आनीक उपरांत आतां ट्राम्पेट
कसो शिंकलो काय म्हणटालो तूं म्हजो भाव बेंजामीन म्हणून आहलो सामको मोगाचो आनी हांव हूंय तर गेलो न्हू वाजोवंक बी अशें पयलीं पांचशी ट्राम्पेट आहली मागीर तेणें म्हाका एक ट्राम्पेट घेवन दिली आनी सारको हांव वेऱ्यां रावतालो तेन्नासून थंय घेवन येयलो उर्बीन आनी तेन्नाच्यान हांवें सुरवात केली हांव करतलो म्हणून हेणें भावान दिल्या न्हू म्हणटकीर तेजेर हांव बरी प्रॅक्टीस करतालो हांव सद्दां कामाक वयसून फुडें प्रॅक्टीस करतालोच बान हांव सारकी डेफिनेटली आनी मागीर कामाक सोडटालो आनी तें हें करून जायत एक नंबर केलो ब्लू स्पनीस हांवें केलो 1977 हांवें एक प्रोग्राम दिलो चोग तिगूय जाण म्हाका असलो एप्लॉज मेळ्ळो सगळ्यां सामको गडगड म्हणटकीर ती उर्बा म्हाका येयली म्हणटकीर हे उर्बेन हांव नाचून बी तें करून तांकां लोकांक तें म्हळ्यार फामाद जालो मागीर म्हाका भावनूच बेंजामीन म्हाका एक ऑब्र हाडलें हेडांक वाजोवंक आनी तेन्ना कितें चलोन वचपाचें तें वेळी एक वाजोवपाक आनी म्हजे बरा वाजोवपाक तेणी ते वेलीन तो ड्राम आसतालो आमी कितें गेले चलोन गेले आनी मागीर थंयसर हांव क्लिक जालो म्हणटकीर हांव उमेदीन वाजता न्हू भुरगो हेडाचें हें करून चलोन भोंवपाचें न्हू म्हणटकीर थिंगा फामाद करून हेडांतल्यान हांव फामाद जालो मागीर कोण कोण म्हाका आपोवंक लागले आनी सुमराचें सोलफां बरयतालो कित्याक लागून जाणा पांयचे डॉक्युमेंट आहले ते रिफर केले आतां खंयच्या इस्कॉलान वचूंक ना न्हू कारण पांय खंय टायम मेळोना शिकोवपाक पांयचें तें थोडीशीं सोलफां आहलीं आजुनूय आहाय तीं म्हणटकीर ती रिफर केली आनी म्हजे कडेन कितें तरी जाता एटेम्प्ट घेयलो म्हणटकीर आय कॅन डू इट म्हणटकीर म्हाका कॉन्फिडन्स मेळ्ळें कित्याक कोण बारीक सोलफां बरयलीं मेमरी मातशी शार्प आहली म्हजी म्हणटकीर ती हें करून मागीर कोण बरोवन त्या हेडाचें वाजलें केलें तितून कोत्ता म्हळ्यार मागीर तियात्रांक गेलो आमच्या लोकल आनी लोकल तियात्रांक न्हू हांवें पळय पेन्स घेतल्या रातचें वचप सोलफां बरोवप तेंची मागीर नोटिसीन घेवन तांकां ट्रेन अप करप सारकें म्हण हांवें न्हू तांकां सारकें हे बसीन वचपाक जाय ते बसीन जावपा जाय सामको जीव तोकोन वयतालो आनी थिंगा रातचें रावप आनी येवप मागीर प्रॅक्टीस खूब त्रास पडटाले आमकां हें लोकल हें करपाक तेन्ना आमचे बे फामाद तियात्रीस तेन्ना ना ते इतले हांव हिंगा थिंगा कुट्टाळे मागीर शिरोड्या मागीर कांसावली मागीर थिंगा सुराले एफी देनोव्या तो एक क्रम आनतालो म्हाका एफी देनोव्यान बडींग बर्ड मिस्कीट म्हणटाले ताका तेगेले तियात्रान फामाद जालो ओवरऑल म्हणटा अशें करून मागीर म्हाका तियात्राच्या प्रोफेशनल लेवलार पडलें प्रोफेशनल लेवलार पडलें आनी म्हाका सदांच एक सारकें काळजांतलें म्हाका अशें बरो वयर पावंक जालो इतली उमेद आहली आनी कोणाच्या तियात्रा वाजोवंक जाणा जागोबाच्या तियात्रान पडल्यार पळय म्हण रोसोनाच्या वाजले हांवें पूण म्हाका जागोबाच्या वचून तो हाय लेवलार आहलो तेन्ना म्हणटकीर करून मातशें निराशे जातालो हालता जायना भितर कितें तरी प्रॉब्लेम जाताले थंयसर आनी कोण म्युजिशना हाडले मातशें कॉम्प्लिकेशन फायनली म्हज्या नशिबान न्हू जें चिंतलेलें न्हू तें सारकें म्हज्या मनाक सारकें जालें देवाक आर्गां दिली जाकोबाच्या तियात्रान पडलो म्हणून तियात्रान पडटाच आनी एक म्हाका आवडी आहले खंय जावन झंगून वचपाचें तेंवूय जालें हय आतां आमी थंय मागीर या पयलीं मॅक्सना लागच्यान जाणा जावन घेवया बाबा तुका ही कला कशी आयलीशी दिसता पयले सुवातेर हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा की तूं इतल्या पयसान आमचे इंटरव्यू घेवपाक आयलो ही कला म्हणटकच ही कला आमचे रोगतान सावन येयलेली आहा म्हजे ग्रँडफादर म्हजो फादर हांव ते आमच्या रोगतांकूच म्युजिशियन हें रोगतांकूच आहलेले सो ही नॉलेज म्युजिशियनाची घेवपाक म्हाका तितली आडकोड जावूं ना कित्याक हें नॅचुरल म्हजे ब्लडा भितर आहलोलें सो हे पिकअप करपा लागून डॅडी ते त्रास काडले ते पयलीं सावन आमी पयले आहाय कितकोन तो वाजयतालो कितें आहा तो सो तेगेले गायडन्स हांव तेगेले हें आहा ते फुडें व्हरपाक हांवें करतालो ही इज माय रोल मॉडल तेका लागून सद्या आहा तो हांव तेका लागून आहा म्हणचेच म्युजिशियन वतालो तेका सो ही एक्चुली हांव पयलीं सावन वाजोवपाक वचोना आहलोलो एक दीस कितें जालें म्हगे भयण जी आहलोली ती एका SSC डिस्टिंक्शना जाल्ली सो पर्संटेजा लागून मातशें वयर सकयल जाल्लें तेका
तेन्ना ते निराशी जायन येवन बेडाचेर रडपाक लागले आनी ते आनी आमी तेका कजन्स बी आहाय ते तेका कन्सोल करताले आसूं पर्संटेज वयर सकयल जाता डिस्टिंक्शन मेळ्ळा तें सोडून दी अशें सो ते केशे एंटरटेन जायना जालेले कितें केल्यार सो दाडा गेलो इंस्ट्रुमेंट पडलो आहलो सॅक्सोफोन म्हणजे बेडाचेर तो प्रॅक्टीस करून थिंगा दवरतालो सो हांवें तो काडलो सॅक्सोफोन बारलो हाडलो ते रीड बी सगळे गायले कितें केलें आनी हांव वाजोवपा लागलो हेज्या पयलीं केन्ना वाजोवंक नाहलेलें केन्ना इंस्ट्रुमेंट हातीन घेवूं नाहलेलो सो तेका एंटरटेन करपा लागून हांवें ती वाजोवपा लागलोलो ती म्हणजे हांगा भोल्लें म्हणजे मुखाडे जाता वाजोवपाक कळ्ळें न्हू आनी तेकाय तें लायक जावपा लागलें तेंय आसपा लागलें अशें तेजें सो तेन्नासून हांव फस्ट सॅक्सोफोन वाजोवपाक स्टार्ट केलें तेन्ना धाकटेपणी आसतना आनी मागीर ते पर्यंत कंटिन्यू जायत गेलें म्हणटच तुवें 2 कामां केलीं एक ताचें मन बदललें आनी तुवें तुका स्वताक उर्बा हाडली जाच्या उद्देशी आयज तूं एक वाजोवपी तयार जाला हय हय मागीर थोडे वर्सां भितर अशें तें मागीर चालू जालें कितें केन्ना रेगुलर प्रॅक्टीस करना आहलोलो वाजयतालो दवरतालो वाजयता दाडा सोदां बोवाड मारतालो आरे कर तें सारकें कर वरां वर प्रॅक्टीस करपा जाय आमचें आमचो सकाळसून आमी तें प्रॅक्टीस करून येयलाय मातशें फूक मारलो दवरलो तेशें कोता येना अशें तशें तूं प्रॅक्टीस कर आनी मागीर कितें जातालें आमी मातशें तेन्ना यंग मायंड आहलेलें न्हू खंय खेळपा वचपा खंय एडवेंचर्स करपा खंय स्पोर्ट्सा वता आनी हें तेका एथलेटिका बी बरो आहलोलो हांव स्पोर्ट्साक फुटबॉला हितू हांव गार्डेन जाल्लें आमगे इस्कुला कॅप्टनशीप बी आहलेली म्हाका कडेन एशको खेळटा आसतना सो ते आमी ते तितून फुटबॉला हितून चड इंट्रस्ट गेल्लो मोर दॅन म्युजीक कित्याक म्युजीक आहा न्हू हिंगा फुटबॉल तरी मेळपा ना फुटबॉला तर कितें करियर जाता चोया म्हणटा जावना निराशी जाला सोडो मागीर थोडे वर्सां भितर दाडा बॉम्बे गेलो आहलो कडेन डॅडीन क्लॅरिनेट हाडली आपूण शिकपाक क्लॅरिनेट हाडले कडेन मागीर दाडा प्रॅक्टीस करपा लागलो दाडाक ते सारको वाजोवपा जायना म्हणजे तेका ती सॅक्सोफोनाची आनी ट्रम्पेटीची उर्बा आहली न्हू वाजोवपाची तो तेणें शिकपा लागून आपणा हें करपाक क्लॅरिनेट हाडलेली आनी क्लॅरिनेट हाडून तेणें वाजोवपाक ट्राय केलें तें जावूं आहलेलें सो हांवें ती पिकअप केली हांवें ती केली युट्यूबाचेर गेलो तेजी स्केल कितें कोन्न आहा ती चोयली कितको वाजोवपाचें आनी ती एडवान्स वाजोवपा लागलो विदावट गायडन्स कोणालें डॅडी म्हाका गायड करतालो दो रे मी फा सोल तें अशें करून वाजोवपाची स्केल आहा शार्प्स आसा हें सो पयलेच फावटी हांव क्लॅरिनेट घेवन वाजोवपा भायर सरलो नो मोर सॅक्सोफोन आनी ट्रम्पेट क्लॅरिनेट घेवन हांव फेस्ताक वाजोवपाक गेलो इट वॉज इन 2014 26 नोव्हेंबर 2014 कालें फेस्त आहलेलें त्या फेस्ताक हांव वाजोवपाक भायर सरलो सो थिंगाच्यान म्हगे करियर स्टार्ट जालो वाजोवपा वता सो हांव ते मल्टिप्लाय करीत रावलो क्लॅरिनेट वाजोवपा लागलो मागीर तुगेले सॅक्सोफोन मागीर गेलो वाजोवपा प्रॅक्टिसी सो हांव थिंगसान मागीर कंटिन्यू करीत रावलो मागीर दाडा आसतना म्हाका कसली भिरांत ना कित्याक तेका म्युजिकाचें सगळें खबर आहा A to Z सो तो कितें खूंय चुकतालो खूंय कितें मिस्टेक जाताली कितें आहा तो एवरी डे ही वॉज देर बिहायंड मी टू करेक्ट मी वेर एवर आय गो रॉंग ही इज ऑलवेज देर टू गायड मी खरेंच क्रूज बाब म्हणटात न्हय घरांत मोटोर उरल्या उपरांत ड्रायव्हिंग स्कुलाक वचपाची गरज ना मॅक्सन हांवें म्हटलां की घरांत मोटोर उरल्या उपरांत मोटोर रोखडोच शिंकता पूण हें जें शास्त्र आसा संगिताचें ताका थोडी बहुत सोल्फांची गरज पडटाच तर ही तुवें तुज्या मनांत कशी हाडल्या
ती डॅडी उदेशी ती मनांत आयली आनी डॅडी म्हाका सदां घेवन बसतालो. सदां तो एक वर 2 वर म्हाका तो घेवन पर्सनली बसतालो आनी केन्ना कितें रॉंग जाता करेक्शन तो थिंगा करतालो. सो सोल्फा वदान हांव एक्चुली डॅडी बिजी शेड्यूल आसतालो. तो गव्हर्मेंट सर्वंट आसतालो. सो ताका तियात्रांकूय वाजोवपा वचूं पडटालें. सो ताका तो तितलोय टायम मेळना आसलोलो हें करपा लागून म्हजे फाटल्यान घेवन बसपा लागून. सो हांव मातशें खंय खेळपा वयतालो. सो नेग्लिजन्स जातालें. सो डॅडी कितें म्हणपा लागलो आपणाकूच टायम मेळना आनी तूं तुवें करपा जाय केशे भाशेन. सो आमचे हिंग लागीं एक मेस्त्री आसलोलो हातून मेस्त्री म्हणलोलो. सो तो दाडान म्हाका थिंग हातून मेस्त्री बरें शिकपा धाडलो सोल्फेज. आनी हांव आनी म्हगे कजन शिकपा गेल्ले तेजे बरें. सो हातून मेस्त्री बरें हांव आख्खी फूल सोल्फेज बूक हांवें शिकोवन काडलोलो आनी वेरी क्वीक हांव रोखटो शिकोवन काडलोलो. आनी तोय सरप्रायज जातालो हातून मेस्त्री की हांव रोखटो शिकोवन काड म्हूण बूक. आनी तें कितें आमच्या रोगतांक आसलोलें न्हू वाजोवपाचें. सो तें म्हाका ती तितली डिफिकल्टी जावना शिकपा लागून हांवें रोखटें शिकोवन काडलोलें. सो थिंग शिकोवन कोन्न मागीर आमची एग्जामी लागून हांवें ब्रेक गेलोलो तो थोडोसो ब्रेक उरलो कळ्ळें तुका. ते कंटिन्यू करपा पावना हांव कित्याक म्हाका ती मुखार एग्जाम बी दिवपा जाय आसलोली आनी हांव एग्जाम दिवपा पावना. सो ते ब्रेक उरलो आनी मागीर ब्रेका उपरांत परती मागीर चालू केलें वाजोवपा. सो तेदोन हांव दाडागे पावलांनी हांव चल्लो. तेणें म्हाका जायती गायड केलें. सोल्फा शिकयली. सोल्फा बरयलें ती वाचपाकूय शिकयली. सो तेजे उद्देशी हांव आयज वाजोवपा पावला. सो तेजे उद्देशी वाजोवपा पावला नाल्यार हांव खंय पावचो ना जालो. समज खंयचोय तियात्र तुज्या लागीं आयलो की ह्या तियात्राक तुवें म्युजीक करूंक जाय जाल्यार तूं कोत्तलो. कोत्तलो म्हळ्यार मातशें डिफिकल्टी जातली कित्याक हांव तितलो वेल बस जावना आनी कितल्या तेजेर हांव चड डिटेल घालपा पावलो ना. कित्याक म्हळ्यार हांव हितून फायर डिपार्टमेंटा कामां आसता गव्हर्मेंट सर्वंट. सो आमची 24 hours ड्युटी जाता. सो एक दीस हांव थिंग गेलें एक दीस हांव घराको आसता आनी 24 hours ड्युटी जाता. सो तितली हांव म्हाका टायम दिवपा तेका पावना. आतां तियात्र कितें जाता तियात्र तुगे रेगुलर बेसीस तियात्र जाताय. सॅटर्डे संडे जाताय ना विकेंडा जाताय नाल्यार तुगे एका वीकडेजा जाताय. सो म्हाका तियात्र घेवपाक तितलें कम्फर्टेबल जायना कित्याक आमची ड्युटी म्हाका पयली न्हू गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणटकच ड्युटी पयली. हें म्हगेलें हॉबी अशी. सो 2 उदाहरणां दिता. झेवियर दे मोयरा डॅन्सिंग ड्रामर म्हणून ताका वळखतात. तेच भशेन तुजो डॅडी एक डॅन्सिंग ट्रम्पेटर. कारण खंय तो पावलो दवरल्या उपरांत ताचें एक वेगळें खाशेलपण तो ऑडियन्सा मुखार हाडपाचो प्रयत्न करता. तर हें नदरे मुखार दवरल्या उपरांत तांची खुशालकाय की ह्या तियात्रांत आयल्या उपरांत कितें तरी वेगळें घडटा आनी जिवितांत एक वेगळी खुशालकाय मेवता. तुका दिसना की ह्या तियात्रा उद्देशी तूं मुखार गेलो जाल्यार तुज्या जिवितांत खुशालकाय येतली म्हूण. ऑफकोर्स कित्याक हांवें ऑलरेडी डॅडिकेली सक्सेस तियात्रा वदान चयल्ल्या. चडसो तो तियात्रा वदांनी तो चड वयर सरलेलो आनी तियात्रा उद्देशी तो सगळे गल्फ कंट्रीजांक जाल्यार हिंगा दुबय बॅरेन सगळ्या पावल्लो आहा. आनी प्लस तो तियात्र सोडून वाजोवपाचें सोडून दीत ही इज अ गूड एक्टर ऑल्सो. तो एक्टिंगाय केला तेणें डायलॉग्सां बरयले. तियात्र आमच्या गांवांत शिकयले तेणें तियात्र खूब बरयले आनी तेकाय जायती टॅलंट आहा तेजे पदेशी. आनी तो कल्चरल डांसा लागून तो आख्खी स्टेट्सां भोंवला आख्खी इंडिया भोंवला. सो हय ते म्हाकाय करून दिसता तितून जायते सक्सेसूय आहा. म्हळ्यार ड्यू टू मागीर गव्हर्मेंट जॉब मातशें ओडचून जाता मातशें तेका लागून. अदरवायज ते समज नासलें हांव त्या फिल्डान म्हळ्यार सक्सेस जातालो. क्रूज बाबा तुका खात्री आसा की तुवूय काम करतलो हांवूय काम करता तरी आसतना जी उमेद जी कीड आसता ही कीड खूब सोतायता. जी कीड लागल्या उपरांत आमी ती कीड कुशीक काडपाचो प्रयत्न करतात तेन्नाच आमकां एक वेगळी खुशालकाय मेवता. जरूर इतलें काम करून वेळांत वेळ काडून ह्या संगीतांत तूं मुखार वेचो हीच आमची आशा. तरी आसतना क्रूज बाब तुका कितें दिसता तुजो पूत खंय मेरेन वेचो. म्हजे आवडे तो बरो कलाकारूय बी फिल्मानूय पार्ट घेतला तेणें. नाचोया कुंभासार काम केलां तेणें. आनी हांव जाणा यू कॅन बी अ गूड एक्टर. आनी उमेदीन म्हाका दुकाय आसा टू फील द हॅपिनेस म्हज्या काळजांतल्यान. हो म्हजो पूत बरो जावचो बरो संगीतकार आनी बरो कलाकार. हांव मुख्य आदी तेणें तें नांव दाखोवचें म्हूण म्हजें आवडे. कित्याक
हांव तकूच घेवन वार करता. दुयेंत जाल्यार पासून हांव भियेना, कित्याक म्हाका ती एक भितरल्यान ती कितें तरी आसा भितर सारकी. दुयेंत जाल्या पासून हय कीड, हय तुवें म्हणलां तशें, हय ती म्हाका सतायता. म्हणटरीच हांव तेंच्या लागीं सर हांव रातचो मोत्तां आनी दिसाचो कितें आसल्या न्हू प्रोग्राम आसल्या न्हू हांव ना जितो राती मोत्तालो, राती सकाळ म्हणून जितालो. कित्याक कितें जाल्यार प्रोग्राम आहा उरपा येवप. आनी आमचें केअर कोनासतना गेलो आनी भायर बरो मला दारी दुयेंत आसतना पासून कितें वयता इतलो हांवें तोकोच घेवन एक कली आठीन म्हाका आजुनूय तो मोग आहा. आनी तो मोग हांव म्हणटा मरो सर जावन दवरल्यार पुरो म्हूण. आनी मागता आसतना एक ट्राम्पेट नोट मारून मेल्यार पुरो म्हूण हें मागता देवाच्या लागीं, कळ्ळें न्हू. इतली क्रूज बाब तूं म्हणटा तें आमी हाचेर मातशें पयलीं चर्चा केला, परत उगडास करता. तुवेंच म्हटलां की तुजी भयण जेन्ना चिंतनांनी भरली तेन्ना ह्या संगितान ताची चिंतनां पयस काडली. म्हणटच मनीस कितलोय दुयेंस जरी उरलो तरी हें संगिताचें जें पिशें तें दुयेंसांतल्यान तुका पयस व्हरता आनी तुजी खुशालकाय तुका परत हाडटा. सत तुवें पळय उलयलां न्हू तें एब्सोल्युटली सत आहा हातून. जी कला ती पळय आहा संगितांतल्यान न्हू मेलोलो पासून मनीस जिवन जाता. कित्याक हांव पळयता न्हू केन्ना हांव फेस्तांक वाजोवंक गेलो न्हू आनी हांव वाजता तें पळोवन बायलो चेडवां पयस रावन एडमायर करप आनी हांव बारीक नजर मारप कितें जाता तें पळय वयसुल्यान चोवप आनी ती उरपा तेंच्या काळजांत पावता अशें म्हणून म्हाका. आनी हांव उमेदीन मागीर हांव नाचोन वाजता न्हू. पूण कितें कांय वेळार आमचे थोडे कांय मनीस आय कितें रे वाज हें फेस्ताक नाचोन कितें हो डांस थोड्यांचे रिमार्क आसतात. पूण तें म्हज्यान बंद करूंक जायना. ती हांव म्हाका हातीन धरलें न्हू बेश्टें अशें ही उर्बा ती कोणाच्यान काडूंक जायना. ती थापड मारल्यार पासून तें येता तें आपशींच. तूं जाणा ल्हान भुरग्यां पासून न्हू ताका तूं कांतार म्हूण वाजय तें भुरगें आपशींच म्हाका जाता ते भशेन तें भुरग्याक जाता. ती कला ही कला ती कोणाच्यानच काडूंक जायना. देवान दिल्ली कला संगिताचें नाचपाचें हे गूण म्हाका दिल्यात देवान. देवाचो व्हड उपकार ह्यो. कित्याक आतां म्हज्या चेड्यान सांगलां ते भशेन बरोवपाचें जाल्यार म्हाका भुरगेपणांत खूब कविता बरयतालो हांव. कितल्यो कविता बरयल्यो गार्डना थिंगा वचोन बरयता. कितें जालें म्हजें नशीब. म्हजें बूक आहलो पळय तो हितूंक आहलें सगळें हितूंक जी आल्टी लागली भितर आनी म्हगेलें डिस्ट्रॉय जावन गेलें. ही कविता सारकी सुपर हिट गेली म्हजे. जाया जागे वच फुडें, जाया जागे वच फुडें. म्हणजे हांव एक निरोप दिवपाक सोदतालो आमच्या तरणाट्या भुरग्यांक की तुमी न्हिदूं नाकात, रडूं नाकात, सिरीयस ना म्हणूं नाका. जायते वार आहा, संगीताचो वार आहा, एक्टींग करपाचो वार आहा. ही तर कलेंतल्यान तर तुमी गेले काम ना म्हणूं नाका. आं तुज्या जाया जागे वच फुडें क्लॅप पडटालें म्हाका. हांव भुरग्यांक इस्कॉलान हांव काम करतालो. भुरग्यांक तें म्हणटा आवय सामको ताड्यांचो गणगण. ही तेंच्या लक्षांत पावतालें. हांवें कोणाच्या लागीं ही म्हजी कविता कोणाक दिली आपण दिता म्हणलो ते मेरेन म्हाका ते आतां म्हगेलें लिरिक्स सपोर्ट तकलें आसलें तें आतां मेळोच ना म्हाका. पूण हांव आतां परत तोच करतलोय मोच्चानी. बिफोर आय डाय आय वील कंप्लीट माय मिशन थॉट्स पळय आतां म्हगे वार म्हजे आवडे आहात. म्हगेली ती कविताचो एक बूक हांव छापतलोच आनी गॉड वील परमीट मी टू डू कळ्ळें काय न्हू. फकत देवा लागीं म्हाका देवान तें पण जेणें दिलां तें हांव मुखार व्हरपाक. कित्याक कविता हांव बरयतालो ती म्हाका अजुनूय तें कविता बरोवपाचें म्हाका देवान दिल्लें देणें आसा. हांवें स्पर्धेंत पासून पार्ट घेतला तितून येयला रायटींग आहा म्हजें हेच ब्रीफकेस आहा तेतून सगळें आसा म्हजें. म्हणटकीर हितून म्हणटाय ते भशेन ही कला उमेदीन तुका दिता. दुयेंस पिडा पयस जाता आपसेंत जाता. तूं म्हणशी हांव दुयेंस जावना कितले फावटी हांव दुयेंस जालो पूण भिवंक ना. हय हेंच मोठेपण हातूंतल्यानच मुखार वाट काडटा आसतना मॅक्सान इतलेंच की कालें जेन्ना तूं फेस्ताक वाचतालो तुजे बरोबर आनी कोण कोण आसले? म्हजे बरोबर म्हगे डॅडी आहलोलो ऑफकोर्स. एंटनी द वेळली आहलोलो. मागीर म्हगेलो अंकल आहलोलो रॉबिन कुजिनो डॅडीगेलो भाव. आनी सातान आहलोलो ऑन द सायड ड्रम सायड ड्रम. सो हे आमी सगळे मेळोन थिंग एक ग्रूप करून आमी तेसा वाजलोले हिंगा.
त्या दिसा तुका कसली तरी अडचण जाली अशें तुका दिसता? अडचण अशी नासली बट मातशें नर्वसनस जाल्लें कित्याक घामेतालो? हय नर्वसनस जाल्लें ऑफकोर्स कित्याक फर्स्ट टायम देडी मागीर एंटनी ते वेळ्ळे सगळे प्रोफेशनल न्हू हे व्हडले तियात्र व्हडले तियात्र वाजोवपी म्युजिकल शो वाजोवपी तेंचे बरोबर वाजोवपाक एक मातशें भिरांतेशी प्लस तुका ते मनशा बरोबर वाजोवपाक एक नॉलेज मेळटा कित्याक ते गायड कोताय तुका कितें रॉंग आहा कितें आहा तें मातशें नर्वसनस जालो अदरवायज कांय आसना बट म्हणटा न्हू कितलें कसलें काम करता जाल्यार फॅमिलीचें बॅकींग आसपा जाय म्हणून तितून भितर बॅकींग म्हणटा तें आमी गेल्लें सो ती सारकी बॅकींग सारकी मुगेलें कितें बॅक बोन अशी सारकी कित्याक तूं वच फुडें कितें जातें जावं कितें मागीर चोवपाचें अशें तशें. हय मॅक्सन आमी ह्या वेळार आनीक एक म्युजिकल पीस आमी लोकांक दिवया. हातूंतल्यान 2 गजाली घडटल्यो. एक म्हणजे कायमचें तुज्या मनांतलें जें नर्वसनेस आसा ह्या संगिताचो मोग तुज्या काळजान रिगच्या पासत आनीक तुज्या डॅडीचें जें सपन आपण मोर्चा आदी कितें तरी करून वचोंक हें पुरें जावच्या पासत एक संगिताचो पीस. खरेंच मॅक्सन आनी क्रूज बाब तुमी तुमचो मोलादीक वेळ म्हाका दिलो आनीक आयच्या कार्यावळींतल्यान थोडें भोव संगिताचें गिन्यान आयचे तरणाटे पिळगेक हाचो जरूर फायदो जातलो जाचे उद्देशी आनीक नवे जायते संगीतकार आमकां ह्या पालकाचेर जावं आमकां ह्या आमच्या संस्कृतीन आमच्या ह्या कलेंत आमकां गरज आसा जे ह्या कार्यावळी उद्देशी घडटले अशी हांव आस्त बाळगितां आनी तुमच्या मोलादीक वेळा पासत कासा प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे कलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा आनी इतल्यानूच आयच्या ह्या कुतिनो बापूय आनी पुता सांगाताक आयची ही माणकामते कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदियोस.